गोवा फॉरवर्डचो आमदार विजय सरदेसायान बुधवारा पत्रादेवीच्या स्मारकाक भेट दिली। पेडण्या जे तरेन उदरगत चल्ल्या ताचेर ताणें सरकाराक उजरावन काडले। पेडण्या कडेन सरकारान योग्य ते लक्षच दिवंक ना ताणें सांगले। मामलेदार कचेरीत तिरंगो हुबयताना जो गोंधळ घातलो ताचेर कारवाई करची अशेंय ताणें मागले। पळयात संदीप कामुलकाराचो रिपोर्ट। काल विजय सरदेसायान पत्रादेवी स्मारकाक भेट दिली आणि ताणें सगळें पळयलें आणि ताणें खूब नाराजी उक्तायली, कारण इतले पत्रादेवीचें स्मारक करता बरें आसा म्हणटा तो, पण तेतूंत ताणें म्हटलें कितें की 15 कोटी थंय सरकारचे पयशे यूज जाल्लेले आसा। 15 कोटी मोडून बरें स्मारक करचें अशेंय बी ताणें म्हटलेलें आसा। पण त्याच बरोबर ताणें आनी एक खंत उक्तायलें की देशाचो राष्ट्रध्वज जो त्या दिसा पेडण्या जी इन्सिडंट जाल्लो आसा की तो इन्सिडंट म्हणटा ताणें तेचो निशेध केल्लो आसा आनी ताणें डिमांड केल्लो आसा की ह्या फुडल्या 3 दिसान जर तो झेंडा जेणेन बांदला नाजाल्यार जेणेन तेची जबाबदारी घेतलेली तेचेर जर कारवाई जायना जाल्यार आपण तो नॅशनल लेवल इश्यू करतलो अशें बी म्हटलेलें आसा। येदें व्हडलें पेडण्यान जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना पेडण्याचे तरुण पिळगे खातीर सरकाराचें कितें प्लॅन आहा, कितें तांचो शॉर्ट टर्म आनी लॉंग टर्म पर्सपेक्टीव आहा, म्हाका दिसता पेडण्या खातीर कांयच हांचें उत्तर ना सरकार। खूब प्रश्न आमी विचारले, आमी साश्टीकार, पेडण्याचे प्रश्न आमी विचारचे पडटा। सगळें जर पळोवंक गेलें जाल्यार अशें फायनली जातलें की एअरपोर्ट पेडण्यान आहा पूण एअरपोर्टान पेडण्यान ना। हें जेन्ना पळोवंक येता तेन्ना म्हाका रिजनलिजम, स्थानीक मनशाचो फुडार कितें, लँड लुजराक जमीन वचून कितें मेळ्ळें, गोंयचें बरें जालें, सगळें बरें जालें, पूण ताजें कितें जालें, पेडणेकाराचें कितें जालें हो प्रश्न म्हाका दिसता रिमेन्स अनआन्सर्ड। कितें हांगा रस्तो हें चंद्रार पळयल्ले भशेन दिसता म्हाका। कितें म्हाका कळत ना, म्हळ्यार आमची गाडी कांय वायट आसूंक ना, म्हणजे नवीच गाडी दी, सो गाडयेची कांय चूक ना आनी तें हांगाच कित्याक दिसता तें ब्रीज क्रॉस जातकर म्हळ्यार बांबोळेचो खुरीस जालो ताजे फुडल्यान रस्तो पळय आनी हांगा पळय, सो कितें तरी म्हाका दिसता कॉन्ट्रॅक्टराची मेजर चूक आहा आनी कॉन्ट्रॅक्टर तांचो पार्टीचो मनीस आहा आनी ताका ते प्रोटेक्ट करतात। इंटरनॅशनल एअरपोर्ट केला पूण रस्तो सामको गांवठी दवरला। 15 ऑगस्टाक पेडण्या मामलेदार कचेरे मुखार तिरंगो हुबयताना बरोच गोंधळ जालो। पूर्वतयारी नाशिल्ल्यान हे घडले। ही सादी गजाल अशें मानिनासतना ताका जबाबदार आशिल्ल्यांचेर खर कारवाई करपाक जाय अशेंय ताणें सांगले। जेन्ना ध्वजाचो अपमान जाता तो एक म्हळ्यार पिनल सेक्शन्स ताका इंडियन पेनल कोडान आसा। सेकंड ते कोणा खातीर जाता, कित्याक जाता आनी हें पेडण्याच कित्याक जाता हें चॅक करूंक जाय न्हू। आनी हें जर एकावंटेबिलिटी फिक्स जायना जाल्यार सरकाराक आवय बापूय ना अशें जावन कोणाचेर अशें दिसता एक्शन कोणाचेर? एडमिनिस्ट्रेशन इज इन चार्ज। प्रोटोकॉल कितें आसता, फ्लॅग हॉइस्टिंग, अनफर्लिंग द नॅशनल फ्लॅग, हें होस्ट कोण आसता, होस्ट इज द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट। रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिसर्स जे आहा तांकां तांचेर म्हाका लेमॅन्स लँग्वेज आय थिंक दॅट इज द थिंग। पण ते जशें जर म्हणटा ह्यो विशय मायनर आसा, विशय मायनर जाता ताचेर एक्शन घेवपाक जाय इमिजिएटली। हांव आय डिमांड ऑफ द चीफ मिनिस्टर की एक्शन जावची। विशय जर मायनर, ध्वजाचो अपमान जर विशय मायनर जाता जाल्यार बीजेपीन डिक्लेअर करचें पडटा ही नॅशनल न्यूज की बीजेपीच्या सरकारान जर ध्वजाचो अपमान ही मायनर गोष्ट अशें जर एक गव्हर्मेंट ऑफिसर म्हणटा जाल्यार ताका कितें तरी व्हडलें बॅकींग आसतलें हें म्हणपाक। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, सुभाशीश गोवेकार आनी ओमकार देशप्रभू।